खूप वर्सांनी तुम्ही कॅन्डिडेट ना रिलॅक्स मुडान आसात आनी खंयसरच प्रचाराक खंय दिसूंक ना. सो एकंदरीत कितें दिसता आनी कितें आसा? मतदारसंघात नासलो हांव, पूण ह्या मतदारसंघाच्या भायर प्रचाराक आसलो हांव, हांगा नासलो हांव. एकंदरीत कितें दिसता सर? कळ्ळें ना, काल दिसतालें, काल हांव हरमळा तिठ्यार आसलो येता आसतना. एक 2-4 जाण बरे पिवन तर्र जाल्ले आनी ते म्हणत की अरे वा, अश्यो पोटनिवडणुको येयत रावच्यो दर वर्सा, राजीनामे दीत रावचे अशें काल म्हणटाले. आज मात्र लायनीन अशी स्थिती जाली, 2 मिनटांक एक मत जाता, कारण 2 वोट्स ती लोकसभा आनी पोटनिवडणूक. एका मनशाक 2 मिनट वतात आनी तुटत ना. आज हांव 2 मिनटां लायनीन रावला, 2 वरां लायनीन रावला आनी 2 वरां रावन कितले म्हजे फुडें पुरुश एक 16-17 जाण जाले आनी महिला 15 जाणां जाले. हांव मुद्दम वच करी. त्यामुळे लायनीक जेन्ना 2-2 वरां रावचें पडलें की आतां गाळी घालूंक म्हणजे परत इलेक्शनां काळणी अशें जर जायत न्ही जाल्यार मतदानाच्या टक्केवारीचेर सुद्दां परिणाम जातलो. सर गोव्यान कितें स्थिती अशी दिसता सर तुमकां? गोव्यान कसली राजकीय स्थिती अशी काय? राजकीय स्थिती ही इलेक्शन म्हाज्या अंदाजान ओवरऑल मोदीचें सरकार येवचें अशें सादारणपणे लोकांच्या तकलेन आसा, लोकांची इच्छा आसा. पोटनिवडणुकीचेर तुमी कितें उलोवपाक शकता? पोटनिवडणूक ही लादलेली आसता, लोकांक आवडना. काही जाणांक निश्चितपणे चल 4 दीस चंगळ जाली, 15 दीस मारलें फॉल्ग अशें काही जाणांक आसता. पूण हे सामान्य मनशाक खूब तिडक मारता आनी पोटनिवडणूक लादणाऱ्याचेर लोक नाराजी व्यक्त करतात. आनी खास करून आतां 2 निवडणुको बरोबर आसल्यामुळे ती जर सिंगल आसलेली जाल्यार कोणाक कळचें नासलें. आज निश्चितपणे जो वेळ लागता 2-2 वरां तातूंत पर्संटेजूय मतदानाची कमी जातली आनी जेणे लादली ताका गाळी वाडीव पडटल्यो.